हुकुमशहा मोदी लोकशाही सोपग उठला, जिंकल्यार ममता स्टॅलिन धरून सगळे विरोधक जेलीत। मोदी वन नेशन वन पीएम मिशनार, केजरीवालाचो रोड शोत हल्लाबोल। केजरीवाल निर्दोष सुटिल्लो ना, प्रचारापुरता अंतरीम जामीन, घरमंत्री शहा उलयलो। 75 वर्सां जाली तरी मोदी टर्म पुराय करतलो, केजरीवालान उमेदी जावपाची गरज ना। केजरीवालाक अंतरीम जामीन, लोकशाहीचे जैत, बीजेपी वाले आबूज जावन सोशल मीडियाचेर पोस्ट। आपाचो पालेकार म्हणटा वेंचणुकेक काँग्रेसी परस आप चड वावुरल्या। गोंयच्या धरणांची उदकाची पातळी देंवता, हंजुणे धरणात 21.2% उदकाचो सांठो, पंचवाडी 23.7, सळावली 32.2, तिराळी 36.2% उदक साठेक पावतले, WRDचो अदमास। गोंयांत कितल्याशाच वाठारांनी पावसाचो दणको, 2 दिसांचो येलो अलर्ट, पेडणे दिवचल 70, फोंड्या वारे गडगड, जगला मारून पावस, कालोराच्या ल्हारा उपरांत थंडाय, हुबळी उटंगराचो पावस। 70 दाब्या पुरातन मुर्त्यो लयराईचे धोंड राविल्ल्या थळार नितळसाण करतना मेळ्ळे, जाणकार केरकार म्हणटा पाषाणा पोर्चुगीज कालीन, देवी सातेरी गजांत लक्ष्मीच्यो मुर्ती आसुये। शिरगांवची फामाद लयराईची जात्रा आज, सोमारा फातोडेर होमकान, ढोनांची गर्दी, अंदूची जात्रा प्लास्टीक फ्री करपाचो देवस्थानाचो प्लॅन। शाश्वत विकास, भौशिक ज्ञान, एकचार आणि भविष्या खातीर शांतिकाय महत्वाची, प्रत्येक धर्मियान संसारीक शांतिकाय खातीर वावुरपाची गरज, मलेशिया जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय धर्मीक परिशदेत स्वामी ब्रह्मेशानंद उलयलो। मोल्या दूधसागर देवळाकडे वतल्या रस्त्यार फातोडेर अपघात, ट्रक पार्क करून दवरिल्लो फाटल्यान दुसऱ्या ट्रकान मोखलो, ड्रायव्हराक लागला मार। ऑइल मार्केटिंग कंपनींच्या फायद्यात प्रचंड वाढ, वित्तीय वर्ष 23-24 वर्सा 86,000 कोटीचो फायदो, 25 पटीन चड वाढलो फायदो। काँग्रेसीक 50 सीट लेगीत मेळचे नात, वेंचणुके उपरांत विरोधी पक्षाचो दर्जो मेळचो ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सभेत उलयलो। एअरफोर्सान केल्ल्या बालाकोट एअर स्ट्रायकाचे तेलंगणाचो मुख्यमंत्री रेवनाथ रेड्डीन उक्तायलो संशय, रेड्डी म्हणटा पुलवामा हल्लो गुप्तचर संस्थेचे अपेस। दिल्ली एनसीआरात धुल्ल्याचे वादळ आणि गडगड, 2 जाण सोपले, झाडा पडून 23 जखमी, इमारती गाडयांक मार, 9 विमाना डायव्हर्ट। सगळीकडे रामभक्त, भाजपा फुडारी नवनीत राणाचे असदुद्दीन ओवैसीक आव्हान, हैदराबाद येता तेन्ना आडवून दाखय, राणाची चॅलेंज। पॅलेस्टायनाक एकवटीत राष्ट्रसंघाचे स्वतंत्र वांगडी पद दिवंक भारताचो तेको, एकवटीत राष्ट्रसंघाचो पुराय वांगडी जावंक तेको दिवपी थारावाचे फावरात भारतान केले मतदान। आंध्र प्रदेशात कमर्शियल गाडी परतली, गाडयेन 7 कोटी कॅश, पोलिसांनी कॅश केली जप्त, 2 जाणांक अटक। काँग्रेस आमच्याच देशवासियांक भय घालपाचो करता यत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची काँग्रेसीच्या मणिशंकर अय्यराच्या पाक अणुबॉम्ब वक्तव्याचेर खर टिका। पुस्तकाच्या मथळ्यात बायबल वापरिल्ल्यान करीना कपूर खानाक मध्य प्रदेश हायकोर्टाची नोटीस, करीनान बरयला करीना कपूर खान प्रेग्नन्सी बायबल पुस्तक। अफगाणिस्तानात उटंगराच्या पावसाक लागून हुवार, 200 वयर लोक सोपले, एकवटीत राष्ट्रसंघाचे एजन्सीन दिली माहिती। दिल्ली कॅपिटल्साचो मुखेली ऋषभ पंताक केलो निलंबित, आचारसंहिता मोडली म्हूण एके मॅची खातीर केलो निलंबित, 30 लाख रुपयाचो दंड, आरसीबीची म्हत्वाची मॅच पंताक चुकता।